बाकीची देशांची माती आमची देशान येयल्या, आमची मातयेन खेळटा. चमत्कार असो मातयेचो आनी हो देवाचो. प्रत्येक म्हागेलो कण कण म्हणटा पळय ती माती म्हणटा हांव. कावी आर्टाक लागून गोल्डन टायम येयल्लो आसा. देवळां इतकी बेस्ट गॅलरी म्हाजेच पान आनी खंयचीच न्ही. झिरोच्यान सुरू करा आनी झिरो पर्यंत सोंपया. आय थिंक बॅकग्राऊंड जर पळयलो जाल्यार तुमकां खबर आसा हांव खंयसर आसा आनी हांव कोणा वांगडा उलोवपाचो आसा, कित्याक बरीचशी मिडियान चर्चा जाल्या. नवरात्र सिजन आयलो किंवा असो इयर एंड सिजन आयलो काय एक आर्टिस्ट प्रामुख्यान आमकां आमच्या चर्चेन येता आनी ताचें नांव गाजता. गोंयच्या मातयेंतलोच कलाकार आनी गोंयच्या मातयेन काम करता, कावी आर्टाचेर काम करता आनी वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना. बिकॉज गोंय सोडा ताका पुराय देश वळखता. सागर, वेलकम टू द शो. म्हाका एक सांग, तुवें हें इन्स्टॉलेशन नवें केलां, ओके. वर्ल्ड कप इज युअर थीम. फाटली काही वर्सां तूं नवरात्रीन देवी देवता अशें तुजें इन्स्टॉलेशन आसतलें. ह्या फावटी वर्ल्ड कपचे मदीं येयलें. तुमकां पयलीं म्हळ्यार सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या गांवांत आडपय गांवांत आनी हांव खूब बरें दिसता की म्हाका सगळो जो आयज तेंको मेळटा हो तुमकां सगळ्यांक लागून, तुमच्या मोगाक लागून, देवाच्या आशिर्वादाक लागून. खूब बरें दिसता की 2020च्यान सुरवात जाल्ली कावी आर्टाचो आनी तुमीच प्रुडंटान म्हाका चड तेन्ना लायमलायटान हाडून फस्ट हें केल्लो. आयज परत त्याच निमतान परत येयल्या. आयज हें 4थें वर्स आनी ह्या फावटी अशें आसा की 3 वर्सां हांवें नवरात्रींचे देवी देवतांचेर काम केलें आनी म्हाका दिसता देवीनी म्हाका त्या देवान कळोवन केलो की तूं गोंयचे आमच्या इंडियेचे भायल्यो माती आसा तेजेरूय काम कर म्हणून. आनी योगायोगान वर्ल्ड कप सुरू जालें आनी म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली की वर्ल्ड कपाचें काम करतलो आनी हांव कावी आर्टाक हांव इंटरनॅशनल लेवल हांव खंयच्या लेवला पर्यंत व्हरतलो होच म्हाजो उद्देश. आनी आयज हे निमतान कितें जालां, वर्ल्ड कपाच्या निमतान बाकीची देशांची माती आमची देशान येयल्या, आमची मातयेन खेळटा. आमचो देश, आमची माती, आमचो होस्ट. सो तेका लागून आमची माती दुसरे मातयेक लागून एक ट्रिब्यूट करता दुसऱ्या देशाक लागून. आनी सगळे देश काय वर्ल्ड कप जिखपाक शकना, पूण हें जें हांवें काम केलां आमचो एक मोग दाखयला, आमचो मातयेचो मोग तुमच्या दुसरे मातयेक लागून. सो तेका लागूनच हें काम करपाचो उद्देश. आनी म्हाजो एक भारतान येयल्या खरें तुमी, पूण आमी कशें तुमकां खाली हात धाडपाना, तुमकां भरलेल्या हातीनूच धाडटलो हो काम करपाचो उद्देश म्हाजो. ओके. सगळे जाण काय जिको शकना, इंडिया जिखतली शुअर 100%. ज्या प्रकारे म्हाका दिसता सद्या जी वाटचाल आसा तातूंतल्यान फूल कॉन्फिडन्स दिसता. सो म्हाका दिसता तुजें इन्स्टॉलेशन सार्थक थरचें बाय द एंड ऑफ द फायनल. तुवें म्हटलें की ओके हें तुवें इन्स्टॉलेशन्स केलें, ओके, आनी तूं म्हणटा की ते बाकीचे देश आमच्या मातयेंत खेळटा, वीच इज अ व्हेरी गूड कॉन्सेप्ट. पुणून वयतना सगळेच जाण काय जिको शकना, पण वयतना तांकां कितें तरी म्हटलें हें तुजें जें इन्स्टॉलेशन काम आसा पळय हें तांच्या मेरेन पावतलें, एम्बसी मेरेन पावतलें किंवा त्या टिमी मेरेन पावतलें असो कितें विचार आसा? हो आतां विचार आसा पळय न्ही, हें सगळें लास्ट देवाचेर. आनी म्हाका अशें दिसता हांव हें देवाचेंच काम करता, कित्याक मातयेचें काम आसा, माती एक देवूच. सो म्हाजे हिसपान लास्ट कितें कवल तो मातयेन ठरोवपाचो. आनी हें सगळें म्हाजे हिसपान फक्त एकूच सोर्स आसा, ती म्हणटा ती मिडिया ना न्ही, नाल्यार आजून पर्यंत आतां इतको जो प्रसार जालो पळय न्ही तो मिडियाक लागूनच जाला. आनी म्हाका दिसता मिडियान तुमचे कडेन आतां हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी म्हाका हातभार दिवपाचो ह्या कामाक लागून, कित्याक हितून आतां हांव येना, हितून आमी सगळे येता. सो तुमी पावयाक, म्हाका हांव सुद्दां पावूं जाल्यार कोता येता, पूण हें काम पावयाक आनी आमची एक भारताचो तांकां लायफ टायम बरी मोगाळ याद म्हणून भेट म्हणून व्हरो न्ही. सागर, म्हाका याद आसा देवींचें तुवें तेन्ना इन्स्टॉलेशन केल्लें, पेंटिंग्स केल्ले, मातयेंतल्यान पेंटिंग्स केल्ले, आनी तेन्ना आनी आतां हांव बऱ्याच वर्सांनी तुका मेळटा पर्सनली. आमी एक एकदां खंय आपडटात, बट आयज असो बसोन गजाली करपाचो योग आफ्टर अ लाँग टायम येयला. सागर, कितें बदललें फाटल्या 2 वर्सांनी? बिकॉज हांव सागर एक आर्टिस्ट म्हणून पळयतालो जेन्ना हांव लास्ट टायम येयल्लो तेन्ना, आनी आयज सागराचें काम प्रायम मिनिस्टर उलयता, मन की बातान उलयता, अमर चित्रकथा जाली, मदीं सद्या हें इन्स्टॉलेशनाच्या माध्यमांतल्यान तूं तर मिडियाच्या चर्चेन आसात. कितें बदललें फाटल्या अशें 1-2-3 वर्सां? म्हाजे हिसपान बदललें फक्त म्हागेलें काम आसलें आनी लोकांचो जो म्हाजे
म्हाजे प्रती पळोवपाचो आनी कावी आर्टाचो दृश्टिकोन आसा पळय न्ही तो बदल्लो. आयज कावी आर्टाक वेगळो लेवल मेळ्ळा आनी हांव म्हणना की तें हांवें केलें म्हणून. हांव एक माध्यम आनी म्हाका तें हें घेवपाचें ना की हांवें केलें म्हणून. ही सगळो हो चमत्कार असो मातयेचो आनी हो देवाचो. आनी हितून हांव फक्त एक पुजारी म्हणून काम करतां आनी हांव तेजी सेवा करतां मातयेची. आशिर्वाद कितें ते म्हाका देव दिता आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचो लोकांचो मोग आनी तुमचे मिडियाचे तितकेच तितून हें आसा कंट्रिब्युशन, कित्याक तुमी ना जाल्यार हांव ना. सो तेका लागून तितून कितें जालें, प्रायम मिनिस्टर म्हाका खबर नाशिल्लें आनी हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता जेन्ना तुमी मनाच्यान काम करता पळय न्ही प्रायम मिनिस्टर मन की बातान उलयता मनांतल्यान काम करता. सामकें खरें. म्हाका खबर नाशिल्लें की प्रायम मिनिस्टराची टीम ती हांगा येयल्या जावं प्रायम मिनिस्टराचो असो प्रोग्राम आसा म्हणून. पूण जेन्ना तुमी मनाच्यान कितें काम करता पळय न्ही आनी देशाक लागून एक बारीक सुद्दां गजाल करता पळय न्ही खंय ना खंय जाता, क्लिक जाता. म्हाका मन की बातांचे थ्रू मेळ्ळें आनी कशें आसा तितून कितें जालें, हांव म्हणना की फक्त हांव मागीर कावी आर्ट आसा पळय न्ही आयज अशें जालां की प्रत्येक म्हागेलो कण कण म्हणटा पळय ती माती म्हणटा हांव. समज जर आतां कोणीय जर म्हणटा न्ही कितें रे हो गेले कांय तकलेन वचना हे माती भरले काय कितें, हांव जाल्यार म्हणटा म्हागेलें मातीच भरले आनी म्हाका सगळें मातयेचोच कलाकार म्हणटा. खूब बरें दिसता. म्हागेलो चेडो आसा तो चेडोय मातयेनूच खेळटा, तो कोण फ्रेंड्स ना आनी मातयेन खेळटा. सो आयज मातये वांगडा परत कनेक्शन करपा आनी कनेक्ट जावपाचो टायम येयल्लो आसा आनी ती दाखयता. रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आसा हो कितें तो. सो तेका लागून खूब चेंजीस जाले की हांव कितें म्हणटा आर्टिस्ट जो आसा न्ही कोणूय खंयचोय फिल्डांचो आर्टिस्ट आसा न्ही तेका अशें जेन्ना तो हंबली काम करता पळय न्ही तेका असो हो मेळपाकूच जाय. खंयचोय जावं प्लॅटफॉर्म खंयचोय जावं तो क्लिक जातलोच, आयज ना फाल्यां क्लिक जातलो. म्हाका खूब बेगीन मेळ्ळें तुमचे थ्रू, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे थ्रू आनी बाकीचे प्रायम मिनिस्टर. आनी म्हाका दिसता हो सातत्यान जो जितको चेंज येयलो पळय न्ही तो सगळो देवाचो चमत्कार, हांव कोण न्ही. ओके बरें. ऑब्वियसली सागर व्हडलो जालो फाटले काही वर्सान. कावी आर्ट जेका म्हणटा पळय आमी देवळांनी पळयलां, आमी चर्चींनी पळयलां, आमकां खबर आसा हो आर्ट आसतलो. तुवें तो मातसो पब्लीक डोमेनान हाडलो आनी ताजेर चर्चा जाली, ताजेर इन्फॉर्मेशन चड जालें. तशेंच आमची कुणबी साडी. ओके, हांव एकूच जाणून घेवपाक सोदता की जें सागराचे मनान आसलें की आपूण कावी आर्ट लोकां मुखार हाडटले, गोंयकारांक मुखार हाडटलो मोर इम्पॉर्टंटली आनी ते जगा मुखार हाडटलो, तें साध्य जालें. आनी हें हांव तुका लास्ट पर्सन ऑफ गोवा म्हणटा की सगळ्याक इन्फॉर्मेशन आयज कावी आर्टा बद्दल आयज चर्चा जाता चर्चा जाता आनी लोकांक आतां तेजो हांव म्हणटा कावी आर्टाक लागून गोल्डन टायम येयल्लो आसा. रोखडोच आमची गोवा गव्हर्मेंटान GI टॅगाक लागूनय फायल हें केल्ली आसा. सो आमी आतां मानान सांगपाक शकता कावी आर्ट आमचें म्हणून आनी थोड्याच तेंपान थोडोच तेंप उरला. आनी जसो की आतां कुणबी साडी फेलिसी केन्नाय ऑफिशियल हें म्हणून दिता, शॉल म्हणून दिता आमची गोवा गव्हर्मेंट. म्हाज्या हिसपान गोवा गव्हर्मेंटान कावी आर्टाकय अशें कन्सिडर करपाक जाय वेगळे लेवलाचेर. म्हाजे कडेन खूब कॉन्सेप्ट आसा कावी आर्टाचें काम करपाक लागून, खूब म्हणल्यार खूब. आनी हांव रावला फक्त कितें म्हाका तो चान्स केन्ना मेळटा काय म्हणून पळोवपाक. सो लोकां मदीं इतकोच न्ही की हांव फक्त म्हाजे खातीर काम करना. सद्याक हांव कावीचो प्रचारक म्हणून खूब आवडटा, म्हाका आवडटा कावीचो प्रचारक. म्हाका भंय दिसना की म्हाजे कडल्यान कोणी चोरतलो म्हणून. ओरिजिनल म्हाका इतकें दिसता की ओरिजिनल तो ओरिजिनलच आसता सदांच. आनी तुमी कितकेय समज जर कोणी समज म्हाजे मनान केन्ना दुसऱ्यान कॉपी केलो म्हणून म्हाका केन्ना दिसना की म्हाका अशें बरें दिसता की खंय तरी तेजो डेवलपमेंट जाता, इन्फ्लुयन्स वाडटा. सो लोकांकूय हांव हें करता की कावी आर्टाक तुमी असोच मोग दियात आनी आमच्या गोंयांक आमची गोंयची मातयेक मोग दियात. इतकें. सो बेसिकली तूं म्हणटा की आमी जशे टायल्स म्हणटा, आजिलोजस म्हणटा, तशा प्रकारे फाल्यां मेमेंटोस सुद्दां जे आसा पळय ते आय थिंक लोकांक दिवपाचे. म्हणजे कुणबीचे आतां आमी शाल म्हणून दिता, तशेंच म्हाका दिसता कावी आर्टूय हो दिवपाची गरज आसा. टायम येतलो, रोखडो येतलो. सो इट्स नायस सागर, यू आर व्हेरी क्वायट ऑप्टिमिस्टीक की
अपना टाइम डेफिनेटली आएगा. म्हाका सांग, बाकीचे वेगवेगळे संस्था आसात, आतां तुवें कार्यशाळा घेता, तूं काही संस्थे वांगडा काम करता. अशेंच म्हाका दिसता आतां तूं एक काम करता तें दिवाळी अंका खातीर, आनी म्हाका खरें अभिमानान म्हणजे दिसता की तो अंकूय आमच्याच पब्लिकेशनाचो. त्याच्या बद्दल कितें सांगशील? म्हाका खूब बरें दिसता की हे जे इनवायट येयलो पळय न्ही, म्हाका तुमचे संपादक आसा पळय न्ही श्री पांडुरंग गांवकर हांच्याच स्टाफांच्यान आनी तेंचे कडल्यान म्हाजें नांव चर्चेन आशिल्लें खंय लास्ट टायम सुद्दां. पण ह्या फावटी म्हाका तो योग मेळ्ळो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवन वार्ता आनी तेंचे सगळे टिमीक लागून खूब सहकार्य केलें. म्हाका जेन्ना आपयलो तेन्ना म्हाजे कडेन बरी वागणूक आशिल्ली, ती तेका लागूनय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें तें जें काम आसा पळय न्ही तें एक अशें हें केलां की हांव तुमकां हें सांगना, एक सरप्रायज दवरता, पूण काम करता म्हाका खूब मजा येयली. एक कॉन्सेप्ट असो सगळे गांवांनी आसा, पूण तेका वेगळे तरेन कशें दाखोवपाक शकता आनी तो लोकां मदीं आनी गांव तेजे मदीं कसो कनेक्ट आसा हो कॉन्सेप्ट कावी आर्टान केला. आनी एक नवो दृश्टिकोनान दाखोवपाचो एक प्रयत्न आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता हांव गोवन वार्ता टिमीक सगळे इवन प्रुडंट मिडियाक सगळ्याक हांव विशीश करता की तुमकां लास्ट टायम तांकां एवॉर्ड मेळ्ळोच खंय, ह्या वर्सा तेज्यानी आनी उंच एवॉर्ड मेळोन तुमचो सगळ्यांचो असोच हें जावं न्ही म्हणून. आणि म्हाका दिसता चड जाणून घेवपा खातीर गोवन वार्ता दिवाळी अंक आवर्जून वाचा, पळयात तो कसो आसा. आनी तातूंत ऑब्वियसली सागराचें कामूय आसा. सागर, हाज्या फुडें कितें? म्हणजे कावीचो तूं प्रचारक आसाच, सेवकूय आसा, फुडार कितें पळयता तूं? फुडार हांवें आतां म्हाका देवळांच्यान इन्विटेशन येवपाक लागलां की देवळांनी तूं कावी आर्ट कर म्हणून. खूब बरें दिसता की म्हाका अशें दिसना आतां की खूब जाणांक अशें दिसता की जेन्ना आर्ट आनी आर्टिस्ट आसा पळय न्ही तो फक्त एक आपली पुरतीच आसता आनी गॅलरी पुरतीच आसता म्हणून. म्हाका अशें दिसता की म्हाजें जें आतां काम कितें आसा पळय न्ही तें कॉमन लोकांचें काम, कित्याक माती ही कॉमन लोकांची आनी देवूळ आसता पळय न्ही देवळांत कॉमन लोक वयता आनी देवळां इतकी बेस्ट गॅलरी म्हाजे हिसपान आनी खंयचीच न्ही. सो आयज अशें जालां की देवाचो कौल मेळटा म्हाका की सागराक आपयाक म्हणून. हें म्हाका अशें दिसता की खंय तरी एक पुण्यायी जी म्हाका मेळटा आमच्या घराण्यांची जावं पुर्वजांची की म्हाका कौल स्पेशल मेळटा म्हणून. आनी हांव उमेदीन काम करता की म्हाका दिसना की फक्त गॅलरी पुरती काम करपाक म्हणून. आतां कॉमन लोकां मदीं अशें दिसता की टायम येयला कॉमन लोकां मदीं आमी आर्ट घेवन पावपाक जाय. आनी आर्टाचो जर विस्तार जातलो न्ही खूब जाणां मदीं आजून सुद्दां हें आसा की आर्ट हें फक्त पॉश लोकांचें जावं आर्टान कितें जाता आनी तशें आर्टिस्ट बाबडे स्ट्रगलूय करता. हांव म्हणना की लोकांची आर्टिस्टांची स्ट्रगल लायफ आसता, पूण अशें न्ही की स्ट्रगल लायफ चालूच आसता, तें सोंपताय बी, टायमूय येता आनी सगळ्या आर्टिस्टांचें आसता तशें. पूण जर तर आमी लोकां मदीं पावना आनी लोक आमचे मदीं पावचे ना. सो म्हागेलो फक्त आतां प्रयत्न इतकोच आसा की जाता तितके लोकां मदीं पावपाचें, आर्टाचो विस्तार करपाचो, आर्टिस्ट तयार जावपाचे आमकां पळोवन, आनी तेय बी इंडियन आर्टिस्ट आनी इंडियन आर्ट पळोवन, नॉट वेस्टर्न आर्ट. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल. म्हाका दिसता जेन्ना लास्ट टायम हांव तुजे कडेन मेळ्ळो तेन्ना तुवें म्हाका सांगलेलें की आपूण जर नोकरी करीत जी म्हाका मे बी खंय आर्ट टिचर म्हणा किंवा आनी कितें जाल्यार आपूण जगतलो, पूण आपूण आय वोंट बी सॅटिस्फायड इनफ. आनी म्हाका दिसता आपल्याक जर फोकस करपाक जाय जाल्यार आपल्या आर्टाचेर फोकस करपाक जाय, आपल्या कामाचेर फोकस करपाक जाय, नोकरी येतली वयतली. अशे खूब कमी लोक एक आनी गोंयकार डेफिनेटली खूब कमी म्हणजे हाती वयल्या बोटाचे अशे मेळटले अशे पॅशनेट आसपी. तुजो पॅशन फाटल्या हांवें 2-3 वर्सां तरी हांवें स्वता पळयला आनी आय थिंक इट सावंड्स ट्रू की तुवें जें म्हटलेलें की आपली कला जर आपलो फोकस आसत आनी आपूण पॅशनेट आसत जाल्यार डेफिनेटली आपलें आय कॅन गीव माय बेस्ट आनी काम करत रावप. पूण तेजें फळ जें आसा तें ऑब्वियसली तो देव आमकां दितलो. आनी म्हाका दिसता देव हॅज बीन रियली कायंड इनफ ऑन यू टू हॅव दीस ब्लेसिंग्स जे मागीर तुजे देवींचें इन्स्टॉलेशन म्हणा किंवा कावी आर्ट म्हणा किंवा वेगवेगळें म्हणा. हांव एक तुका खरेंच विचारता, बरेचशे जाण जे कलाकार आसा वेगवेगळ्या डिसिप्लिन्सान काम करता तांकां तूं कितें सांगीन दिसा? बिकॉज यू आर यंग, यू हॅव अ फॅमिली, ओके, तुजो ल्हान चलो आसा आनी पीपल आर लुकींग फॉरवर्ड टू सम क्रेजी पीपल लायक यू फॉर इन्स्पिरेशन. बट बरेचदा कितें जाता त्या पॅशनान आमकां आपलें पॅशन मारून उडयता आनी रुटिनान वता. हें मे बी म्हाज्या खातीर सुद्दां इन्स्पिरेशन आसतलें. कितें आसतलें? म्हाजे हिसपान सदांच जेन्ना काम करता पळय न्ही
झिरोच्यान सुरू करा आनी झिरो पर्यंत सोंपयाक. परत जेन्ना नवी जेन्ना सुरवात जातली पळय न्ही झिरोच्यान सुरू कराक. कितें जाणा उडपा लागल मनीस फर्स्ट म्हणल्यार. दुसरें म्हणल्यार तुमी डावन टू अर्थ उरतले. म्हाका अशें दिसता की हांव सदांच देवा कडेन मागता. कोणी मागता पळय न्ही आपल्याक कितें धन दौलत दिवची हें दिवचें तें हांव सदांच देवा कडेन मागता. सगळें कामाचें मागतात पूण लास्ट नाल्यार पयलीं मागता कितें जाणा म्हाका सदांच म्हागे पांय जमनीर दवराक म्हणून. आनी ते कावी आर्टाचें आनी हें मातयेचो इतकें हें आसा की म्हाका असो मातयेन घटच धरला. जाता तितकं हांव कितेंय जालें न्ही म्हाका रोखडोच म्हणटा जागयाक. मोटेपण दिवं नाका म्हाका असोच कॉमन रावपा जाय. हांव सदांच म्हणटा की ह्युमॅनिटी फर्स्ट. हांव आर्टिस्ट सेकंडरी. म्हागेली सगळींच लोक चित्र पळयना आनी सगळ्यांकूच खबर ना हांव आर्टिस्ट म्हणून. पूण समज जर हांवें तुमकां बरें आसा न्ही अशें सुद्दां म्हणलें न्ही तो भुरगो बरो तेणें अडकिला म्हणटा. सो म्हाजे खातीर तें मनीसपण सामकें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता जेन्ना कलाकार हो एक आसता स्पेशल म्हणून पूण तेजे कडेन हेंय आसपा जाय की लोकां मदीं इनवॉल्व जावपाचें. सो तो एक पॉयंट. आनी दुसरो पॉयंट की तुमी हंबली काम करा की कितें सांग चिंतू नाका कितें जाता. सगळ्यांची हितून लायफान स्ट्रगल आसता. हांव अशें म्हणना की हांव कोणाक एडवायज करना कित्याक हांव एडवायज करपी म्हाका दिसना हांव असो इतको हें न्ही कोण की दुसऱ्यांक एडवायज करपी. कित्याक सगळे आपल्या आपल्या कामांनी बरे माहीर आसा. पूण म्हाका फक्त इतकें दिसता की हांव जे म्हाजी जी कामाची स्टायल आसा पळय न्ही ती हांव सदांच झिरोच्यान सुरू करता. नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुमी विचारलो न्ही म्हाका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितें झिरोच्यान सुरू. सो कांय जायना की हांवें हें केलें तें केलें कांय ना. परत जाल्यार परत झिरोच्यान सुरू. सो झिरो म्हाका म्हाजे खातीर तें आसा की बरें कितें जाता प्रत्येक टायमार नवें आनी आवट ऑफ कम्फर्ट झोन काम करप खूब इम्पॉर्टंट म्हाजे हिसपान. कम्फर्ट झोनान जेन्ना काम करपाक लागले न्ही तुमी थंयच उरतले. तुमचो मागीर तें इगो क्लॅश हें तें सगळें जातलें. सो इगो बी केन्ना जाता तेन्ना कम्फर्ट झोन तेन्ना हें तयार जाता. सो आवट ऑफ कम्फर्ट झोन केलें न्ही आनी म्हाका फक्त इतकेंच आसा की हांव इतिहास म्हागेल्या कामाच्यान एक घडयतलो म्हणून. सो देवा कृपेन घडटा आनी इतकेंच की हांव मरोन जातरी म्हागेलें नांव एक आर्टाचें हितून उरचें अशें जर समज जर सगळे जाण चिंतता आसतले. पूण म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांनी अशें चिंतपा जाय की आमचें कंट्रिब्युशन आसा पळय न्ही तितून एक मनीस घडटलो. इतकेंच पुरो आनी कितें जाय. आय थिंक एक बरी गजाल की शुन्यांतल्यान सुरवात करूंक जाय आनी शुन्यांतल्यानूच अंत करूं. हांव बरेचदा म्हणटा की आमी शुन्यांतल्यान सुरू करूंक जाय. सागरान एक बरी गजाल सांगली की शुन्यांत परत अंतय करूंक जाय परत ती सुरवातूय शुन्यांतल्यान करूंक जाय. दुसरी गजाल ग्रावंडेड आसपाक जाय. हांव चिंततालो की फाटल्या 2-3 वर्सांनी PM कडच्यान बीन मेन्शन फाटल्या सायडीक पाखां बिका लागल्या आसतलीं बट लागोंक ना. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. आनी तिसरी गजाल इज म्हाका दिसता ताणें सारकें म्हटलें की हाडाचे कलाकार आसता हो मातयेचो कलाकार आनी हो मातयेन काम करता मातयेन राबता. म्हणून हो इंटरव्यू म्हाका दिसता कोइन्सिडंटली इट वॉज नॉट प्लॅन्ड आमी जमनीर बसून करता. आय थिंक दिस इज वेर आय वूड लायक टू कन्क्लूड. सागर इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. म्हाका दिसता फुडल्या फावटी जेन्ना हांव तुका परत मेळटलो आनी चर्चा करतलो तेन्ना म्हाका दिसता सागर हेज्या पेक्षा आनीक व्हडलो जाता. अथांग सागर म्हणटा पळय आमी तसो आसतलो. देव बरें करूं तुवें आमच्या कडेन वेळ हें केला आनी इन्स्टॉलेशन इतकी सुंदर केली. आनी जशी इंडिया इज इन फोकस रायट नाव फिंगर्स क्रॉस्ड इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप जशी सध्या परिस्थिती आहा म्हाका दिसता. बट तरी फिंगर्स क्रॉस. प्लेजर इट वॉज. तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट नेटवर्क. तोपर्यंत सागराक आपले बाकीची कामां करून तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट.